दर्या देगेवेल्या शॅक्सांचेर इडली सांबार विकपाचे बंद करात आणि गोयचे खाण विकात अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। तशेंच जाणी आपले शॅक दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्या तांचो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी ताणें केल्या। गोंयांत शीत कडी आनी नुस्त्या बागार गोंयकारांक उणी वचना। हेच गोंयचें रुचीक जेवण जेवपाक खास पर्यटक गोंयांत येतात। मात हालीं आतां दर्यादेगावेल्या रेस्टॉरंटांनी आनी शॅकांनी इडली सांबार विकतात। हे इडली सांबार विकपाचे बंद करचे अशें मायकल सांगता। तशेंच शॅक्स दुसऱ्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्यांचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या। शॅकवाले जर साबलेट करपाक लागले जाल्यार कितें उरलां न्ही? What are we trying to tell the tourist that we are going to serve you idli sambar on the beach? What are we going to? I am not against idli sambar. Idli sambar सगळ्याक मेवता मेन रोडार. जर बीचार जो कुझीन मेवपाक जाय तेजो तर ना. What are we going to? That is promotion of our Goa, Goan food and other country food is served. Continental asu ani कितें asu बीचार सारखे सी फूड. This is what the tourists are coming for. So तेंचो कल्चर जर आमच्या बीचार दाखोवपाक लागले आमी जाल्यार उरला न्ही कितें? Culture of Hyderabad we are going to show on the beach. Culture of Maharashtra or Karnataka we are going to show on the beach. The tourism industry बीचार शेका जी आहा ती दिल्ली आहा कित्याक आमचे लोकलांक टू शोकेस देअर टॅलंट इन कुकिंग. जे आमचं स्वादिक जेवण जे आमचो कुझीन ऑफ द गोवन that has to be showcased on the beach. डिपार्टमेंटान जितकी शेकास अशी कोणाक भायल्याक दिल्या, कोण बेंगलोरचे लोक चलयता, कोण दिल्लीकार चलयता, कोण पुणेवाले चलयता, कोण हैदराबादवाले चलयता, तितक्यांची कॅन्सल केला. उत्तर आसूं वा दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो भरपूर प्रमाणात देंवला म्हूण आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला। विदेशी पर्यटकांचो आंकडो कित्या खातीर देंवला हाचो पर्यटन खात्यान अभ्यास करपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल सांगता। We have seen a lot of hue and cries because of decline in tourism in the state of Goa. आणि तुम्ही आता पळोवंक वयशी जाल्यार कोस्टल बेल्ट, whether it is in north or south, there is a serious decline. भुरगे काम करता भायले कंट्री, युरोपाक जे भुरगे काम करता, चेडे तशे चेडवां, ते एव्हरी इयर हॉलिडे करता, तेणी डेस्टिनेशन चेंज केला आणि त्या खातीर खूबशे रिजन आहाय. हे वेगवेगळे रिजन ट्युरिझम डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता आनी स्टेक होल्डरांक जॉयंट मिटींग आपोवन स्टडी करपाची गरज. दर्यादेग वाठारांत हेडपी सुण्यांचें प्रमाण वाडलां, हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल उलयलो। इतले जे कुत्री जी झाल्या हे बीचार तांकां काडटलो कोण? तांकां एक बरें डॉग रिहॅबिलिटेशन सेंटर दितलो कोण? डॉग एडॉप्शन सेंटर दितलो कोण? सगळे एकामेकाचेर घालता. एनिमल हजबंड्री म्हणटा पंचायत, पंचायत म्हणटा एनिमल हजबंड्री, ट्युरिझम म्हणटा नॉट बीच बिलोंग्स टू मी, नॉट माय जॉब. म्हणजे आनीक कितके ट्युरिस्टांक खावपाचे आहाय. त्या खातीर आयज चिंतलें हांवें की हांवें प्रेस आपोवन हें सरकाराक सांगपाची गरज, हांव सरकाराचो भाग पण सांगपाची गरज आहा की हे सगळे जे एसी ऑफिसान बसता ऑफिसर आनी हे तेजे वडील सगळे ते थिंगा बसून पेन आनी पेपर घेवन कितें सायनी मारता तें म्हाका कळना. 25-25, 30-30 लाख हे दीत आहा की आमी वी आर डुईंग डॉग कितें ते स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम, रेबीज प्रोग्राम, कसलो प्रोग्राम. तुम्ही नंबर ऑफ डॉग्स कितले इन्क्रीज जाले ते बिचार वचून तुम्ही पळया आनी तुमकां चलोंक जाता जाल्यार पळया तो फोटो काडूंक मेवचो ना तुमकां. ट्युरिस्टांक एवरी सेकंड डे देर आर डॉग बाइट्स, एवरी सेकंड डे you will see dog bites on the beach. So what sort of tourism are we trying to promote? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।